9. Deepak, yes or 9? किती वर्ष झाली इलेक्शन आणि ह्या वेळचे इलेक्शन तुमचं किती वेगळं असेल? वेगळे दिसतं यावेळेचे इलेक्शन. यावेळी जो काही मतदारामध्ये उत्साह पेरलो काही उत्साह हेजे खातीर आसा ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशे हातूंत आनी लोकांमध्ये मतदारांमध्ये उत्साह आसा आणि म्हणून म्हटलं की यावेळी पर्सेंटेज सुद्धा वाढपाची दर टर्मापेक्षा पर्सेंटेज वाढपाची शक्यता या डेफिनेटली आम्ही अबाव 70 लागीं जातले अबाव 65 अंदाज ओके भाऊ अजूनही कृपा केलं नाही पण तो त्यांना गावना 8:30 झालेले असतात अजूनही लोक दिसते पडणार होतात थोडी येऊन गेला आता जस्ट सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हणजे असं आधी 7 हे म्हणटा मातशे ओड जाता लोकांक 8 पासून सुरू करून एक वेळ आसा बरोबर अशें म्हणून येतले आता जेन्ना म्हणजे 8 8:30 जाली की लोक लायन तसं तुम्ही भितर गेला तुमची आयडी कार्ड तुम्ही विसरलं आयडी कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज आयडी कार्ड गिवन बाय द गव्हर्नमेंट आय थॉट दॅट इट विल बी इनफ परंतु आता ड्यूटीच आहे जसे रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाला. ओके भाऊ तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर यावर वाटतले की तुम्ही सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्धा की खंयचे एरियान आणि कशें कितें तुमी म्हणटा कॅल्क्युलेशन संपूर्ण मतदारसंघ संपूर्ण 20 मतदारसंघ. तो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सध्या मातशे नेगेटीव जाले बीजेपी म्हणून अशें म्हणटा तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो बीजेपी हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी तशें दिसता कितें? हे इलेक्शन जे आसा केंद्राचें इलेक्शन आसा ते प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा हें लोकल इलेक्शन ना. जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनात काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो उवाळून येतात ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही ते लोक म्हणजे आपले घराणे मांडटात आणि त्या कारण वातावरण तशें कांय ना लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचे लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक आमदार मेळ्ळे मंत्री मेळ्ळे खासदार मेळ्ळे आपले घराणे मांडप हे तांचें हें आसा तांचें साहजिकच आसा तांचें काही हें ना त्यामुळे तांणी ते मांडल्या म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा असं अडचण मागीर तुम्ही म्हणटा जे दुखावले लोक आसात ते तुमकां म्हणून वोट मारले का मोदीक म्हणून? दुखावले आता 100% सगळे कामं जाता अशी ना आणि म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा सगळीं कामां बरोबर जाता अशी ना सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जाता. म्हाका खूब विचारले बाबा हे लोकल इश्यू आसा म्हाकाय विचारला हांव म्हणलें की आमकां इश्यू जर म्हणजे न्ही तर तुजो इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन मोदी हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता. थँक्यू.